पेडणेचे आमचे काका साहेब आमचं वडिलांचं त्यांचे करायचं रस्त्यावर खूप आदलेक असतं माहितीच करायचं पण परवाचा त्याचं बेस झाले असते पण त्या घराची सारखे घातले घाललं की त्या सायडीन कितें आसा शॉपां शॉपाची घरां आसा कित्याक लास्ट टायम थोडेशे हे देंवलेले जाल्यार ह्या वर्सा तेका आयज सीएमाक बी आयज सांगून ते करून आयज आमी हे जाता इतले हे करून आमी ते ऑनेस्टन आसता जे पळय ताचे बाबत डेमोलिशन तेजी माती बी बरोच न्हिल्ली आसा आतां कोणाक काय प्रॉब्लम काय गेले की जावचे नाका आसले तो आमी थोडे उरला तेका ते पत्री आनी ते प्लास्टीक घालून ते कंप्लीट आसतलो आनी थंयच्यान जालें जाल्यार आमी जे ओनर आसा काका साहेब तेका सांगून ते डिमॉलिश करून हे सगळे प्लॉट हाऊस आसलो क्लीन करून ताका ते ट्राय करतले कित्याक आयज 2 वर्सां जालीं ते घर मोडलेले म्हणून आयज कोण हांगासर कितें करूंक वचना आयज स्टेशन म्युनिसिपालिटीन बरी इनिशिएटीव घेतलेली आसा त्या कामाक लागून कितें आयज चेअरमॅन आसा आमच्या मेन आसा हे आयज हे सगळें काम करून दिल्लें आसा पप्पा आमच्या गांवच्या ही तेणी बरी इनिशिएटीव घेवन सगळें काम दिसतें करून दिल्लें आसा कितलींशींच वर्सां जालीं आयज हांगासर कितें रजिस्टर जावन गेलो पण तेच्यांनी शाळा आहा पळय शिस्तेर लक्ष केन्नाच दिवना शाळांचें कितें जेन्ना हांव येयल्लो तेन्ना आयज खूब हें जाता ते ज्यो शाळा आसा आमच्या पेडण्यान ह्यो आमच्यो शाळा लोकल ह्यो बंद जावंक जायना ताका लागून आयज आमचे लोक कितें करता ताका आनी खंयसरी दुसरे कितें बरें हें पर्यासन धाडटा कित्याक आमी बरी सोय दीत जाल्यार लोक हांगासरच दवरतले न्हू ताका लागून हांवें ती पयलीं इनिशिएटीव घेतली सगळी रिनोवेशन जावची ना हांवें आमच्या सीएमाक सांगलें कितें आमच्या पेडण्यान तितली ह्या हायस्कुला तितली रिनोवेट जावची आनी जे आमचे लोक भायर घालतात ते आमचे हांगासरच पेडण्यानूच धाडचे आनी तेंच्यांनी भुरग्यांक पेडण्यानूच शिकोवचें आनी ताका लागून ही सगळी रेनोवेशन करपाक जाय आनी म्हाका दिसता टायम लागलो मातसो की आतां हें फास्ट आतां ती करपाची आहा हे स्किल्स आतां स्टार्ट जावपाचे आहा ते स्कूल स्टार्ट जाले काय मागीर सगळ्यांची बरी सोय आमच्या पेडण्यान मेळटली काणय जातात. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.